उद्देजकांनी आता आयडीसीचो आदलो चेअरमॅन बाबू कवळेकाराचेर आर्म जोकला। बाबून शॅडो कंपन्याक प्लॉट वाटले। 2011 बाबू आड कंप्लेन केल्ली, अजून कांयच एक्शन ना। बाबूचे बेहिशेबी मालमत्ता केशींत हे प्लॉटांचे प्रकरण खंय निर्णायक थारूं येता। एसीबीच्या रिपोर्टा उपरांत आतां तरी बाबूचेर एक्शन घेवची म्हणून जीएसआय मागता। जीएसआयन एसईझेडाच्या प्लॉटांचोय विशय काढलो। Employment gets created through industrial activity, not that just acquiring plots and using it for speculative purposes does not help this process at all. This is exactly what started happening on a large scale during the term of Shri Babu Kavlekar as the chairman of TIDC. Many of the genuine entrepreneurs could not get plots that they wanted, and these plots were irregularly flouting all rules and regulations, started getting allotted to shadow units. GSIA filed a criminal complaint in 2011, but despite continuous follow-through, it has not been converted into an FIR, citing that it was not a cognizable offence. The ACB raids last week for possessing disproportionate assets have vindicated our stance, because Mr. Kavlekar, the only position that he enjoyed was as the chairman of GIDC, and it is only through that he could have amassed these disproportionate assets. We also demand that the criminal complaint filed by GSI is taken to its logical conclusion. In fact, it would be in fairness of things that IDC itself files an FIR for the losses that have occurred to the exchequer. Industrial activity to happen in Goa, we require land, and now today 38 lakh square meters of land is blocked with SEZ, and I think investigations need to happen there also. फाटल्या 2 दिसांसावन गोंयच्या 7 स्टेशनांचेर उटंगार जाला। फुडली 48 वरां असोच पावस पडपाचो अदमास गोंयच्या हवामान खात्यान केला। बे ऑफ बंगालांत जाल्ल्या सायक्लॉनिक सर्क्युलेशनाक लागून हो अकस्मात पावस। वातावरण मातशें निवळिल्ल्यान रेड अलर्टाची कॅटेगरी वेधशाळेन ऑरेंजा मेरेन देंवयली। उटंगारांत कांय कडेन झाडांय पडल्यांत। तुडुंब भरिल्ल्यान हणजूण धरणाची दारां उगडलीं। 7 stations have reported heavy rainfall, and out of this 7, 1 has reported very heavy rainfall. That is 118 millimeter during past 24 hours. So we are expecting very good rain for today and tomorrow also, and heavy to very heavy rainfall at few places has been forecasted, and that orange color warning has been given, so that all the machinery is to be careful for waterlogging and other problems. So this is due to there is one offshore trough form from Kokad coast to Kerala coast, and another upper air cyclonic circulation has formed over Bay of Bengal. Two systems in combination has put lot of moisture over the Goa region. That's why heavy to very heavy rainfall is expected. उटंगारान गावण्या वर्रात नार्वेकारांच्या घराचेर आंब्याचे झाड पडले। घरात कोण नाशिल्लो म्हूण सालवार। एक्सिडंट सकाळी 8 सुमार जाला, 8 म्हटल्यार जाला, आणि डॅमेज म्हटल्यार एक्चुअली आमी ते गार्फ कापपाची सगळी फॉर्मेलिटी केल्ली आमी, पण आनीक थोडे दिसान आमी कापपाचे आशिल्ले। मेनवायल ते आजूच पावस पडला आसतून ताका लागून मे बी ते पडला आसतले, आणि अंदाज डॅमेज म्हटल्यार एक 4 ते 5 लाख जावपाक शकता, कारण तो आंबो व्हडलो आशिल्लो आनी फूल तो घराचेर पडला। आतां ताका हांवें सांगलां तलाटेक एप्लिकेशन कर म्हणून, आनी फुडें प्रोसीड करतलो मागीर तलाटे कडल्यान मागीर मामलेदार कडेन पावतलें कितें प्रकरण, आनी कितें आमच्या हाजे तर गोवोरमेंटा तर्फे कितें दिवपाक मेळटा पळय तें आमी प्रयत्न करतले। इतल्या मजगतीं तुडुंब भरिल्ल्यान हणजूण धरणाची दारां उगडली। सुमार 10 क्युबिक मिटर उदक सोडले। मात न्हंयच्या देगेर रावतल्यांक WRDन कसलोच अलर्ट दिल्लो ना। WRD मंत्र्यान हे विशीं लोकांक ट्विटरा वेल्यान अलर्ट दिलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। वाळपय म्युनिसिपालिटी मार्केटांतले बुरशेपणाचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केले उपरांत पालिकेक आतां जाग आयल्या।
प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत पालिकेन मार्केट कॉम्प्लेक्सांतल्या 3ऱ्या मजल्याचेर नितळ केलें. बेबदे न्हिदतात थंय गेट घाली. इतलें सगळें केलें, मात थंय सेक्युरिटी जायच म्हूण मार्केट कॉम्प्लेक्सांतले पसरकार मागतात. ताचेर अजुनूय कांयच हालचाल ना. वाळपय म्युनिसिपालिटी कॉम्प्लेक्सांतल्या बुरशेपणाचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत वाळपय पालिकेक जाग आयल्या. पालिकेन थंय नितळसाण केल्या. बेबदे न्हिदताले थंय गेट घाल्या. मात गेट घालून कांयच फायदो ना. वेल्यान उपद्रव म्हूण पसरकार उलयतात. पसरकार थंय मागतात सेक्युरिटी गार्ड. प्रुडंटाक हांव थँक्स म्हणटा. तेणें हांगा मातशें पळयल्या नंतर कितें तरी येवन म्युनिसिपालिटीन हांगा लक्ष घातलेलें आहा आनी नितळसाण करपाची कारवाई चालू केला. तेंच्यानी अशें लक्ष घालून मातशें बरें करपाचें. दुकानां जीं बंद आहा तांकां बी ओपन करून सगळें रावपाचें. तेन्ना मातशें चड निवळसाण थँक्स टू प्रुडंट. गेट घालून ताका उपाय कांयच ना. कित्याक गेट घालून थंय गेट घातली म्हणटच थंय घाण जाता ती आतां हांगा जातली. तेजे उपाय हो न्हू. तेजे उपाय कितें ती शॉप ओपन करपाची आनी हांगा रातचो एक सेक्युरिटी दवरपाचो. तेन्नाच हांगा क्लिनींग उरतलें. सो ह्या गेटीचो कांयच फायदो ना. फायदो असो काय ना. मेन म्हणल्यार थंयसर क्लिननेस जावचें ना. थंयसरले हांगा येवन घाण बसतले आनी हांगाय क्लिननेस जावचें ना. मेन म्हणल्यार आमकां मेंटेनन्स जाय. सेकेंड म्हणल्यार हांगा सेक्युरिटी जाय. आनी विडोज आसा ते भायर बसता ताका लागून कित्याक हांगा सगळे भिंतीचेर हळशीक आसता आनी तांकां हांगा फॅसिलिटी मेळना म्हणून ते भायर बसता. मेन म्हणल्यार म्हाजो पार्लर असल्या कारणान म्हाका उदक गरजेचें आसा. उदक जायच. हांगा स्टॉप जावचें ना. ती लोक हांवें थंय गेट मारली हांगा येवन न्हिदतले. पिवन हांगा ओपन मेळटलें. हांगाच घाण जातलें. सो मेनली तुमची मागणी आसा की हांगा तुमकां सेक्युरिटी जाय. सेक्युरिटी मेन सेक्युरिटी जाय. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. गिव इट ब्रेक.